विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। फर्जी मंत्र्याची वळख सरकारी अधिकाऱ्यांनीच करून दिल्ली आनी हांव सहकार क्षेत्रांतलो आशिल्ल्यान आनी तो सहकार मंत्री आशिल्ल्यान हांवें ताची उठबस केली। हो फुडाराक आमचे खातीर एक धडो सगळ्यांनी सादूर रावपाचो म्हण प्रकाश वेळीप उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान संजय मुनोली। युपीचो मिनिस्टर म्हणटा चीफ गेस्ट खंयच्यान कम्युनिकेट जाल्लें माहिती न्ही आमकां रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ऑफिसाचो डेप्युटी असिस्टंट रजिस्ट्रार मिस्टर पंकज मराठे हॅज इंट्रोड्यूस एज ए UP कोऑपरेशन मिनिस्टर एंड बींग हांव कोऑपरेटीव आसा म्हणटा इट्स माय ड्युटी टू गिव द अटेंशन इन द कोऑपरेटीव हू इज कमिंग एज अ गेस्ट. So you also did not try to find out whether it was correct or not? When any this government machinery is coming with, how you can say it is? He was accompanied by police personnel. He was accompanied by the assistant registrar, the official car. So that is the question. ते डायरेक्ट फंक्शनाक गेल्ले ते फंक्शन न्ही पयलीं आमकां आदल्या दिसा म्हाका फोन केलो की आमच्या आदर्श सोसायटीक विजीट करपाचें आसा UP कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर. So it is our duty, bounded duty to welcome. दाखयलें ताका कितें इंटरेक्शन जालें ताणें कितें उलयलें? इंटरेक्शन म्हणल्यार द कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट ऑफ द गोवा ते सगळे भोवला नॉट ओनली UPच्या बाकी कितें सांगलें? UPक बोला विचार द गूड प्रोड्यूस UP कॅन बी एक्सचेंज गोंयचे थंय व्हरपाचें. ही वॉज कनेक्टिंग द 4 स्टेट्स हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP एंड गोवा. हेतूंतल्यान समजा गिव एंड टेक म्हणजे बरें हांगचे समजा काजू आसा हांगा समजा कितें बरें आसा कोपरा आसा ते सगळें एक्सचेंज थंय वचपाक जाय अदर स्टेट एंड फ्रॉम अदर स्टेट यू कॅन बी हियर टायड अप. No, but he spoke about all these things when he himself was not a minister. हाव इट्स नॉट माय ड्युटी न्ही पण तो मिनिस्टर म्हणून इंट्रोड्यूस करता. कोऑपरेटिव्ह इंट्रोड्यूस केलें हें न्ही आमच्या ऑफिसरान Officer. ऑफिसर. Otherwise, how directly I mean, we are not entertained. Is it? Don't you think that it is a breach of security or something? No, from whatever that this Government has side. happened. Government side. No, whatever has happened, but it is a learning experience to all. Sir, असले learning experience होता? Learning experience means, see, you have to take ample care. आता अशें जावचें न्ही. इवन आतां फाल्यां आमच्या हेतू सुद्दां आयलें जाल्यार न्ही इवन इफ एनीबडी स्टँड ऑल्सो we will not entertain. We will check all in detail. Okay. Government हांव सुद्दां म्हणना अशें आतां हॅपन टू दॅट आनी कितें केलां वॉट वॉज द इंटेंशन तें कळना पण सगळे अलर्ट रावपाचे. इट इज माय दीस वन एज अ पर्सनल अपील टू द होल गोवा होल गव्हर्मेंट मशिनरी. सो शुड नॉट टेक एनी रिस्क इन फ्युचर.